प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 14वो विसवूर, वोड 21 ते 26 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 14 वर्सेस 21 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पळटात तीच म्हजो मोग करता. आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करता. आनी हांवूय ताचो मोग करतलो आनी तांकां म्हजी ओळख दितलो. जुदासान हो इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हणलें, सोमिया, तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय, हें अशें कितें? जेजून ताका प्रतिपाल केलो, म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांचे थंय येतले आनी तांचे सवेन ठिकाण करतले. म्हजो मोग करिनात ती म्हजी उतरां सांबाळिनात आनी तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मोदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यो, पूण बाप म्हजे नांवीं तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू पवित्र आत्म्या उदेशीं शिकोवन दिता. आनी तो कितें म्हणटा 26 वडीन? तो म्हणटा, म्हजे नांवीन तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचे भावार्थ धरता, खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सर्वंडार मानता. खरेपणी ताणें आमचे बसत खुर्सार आपलें रगत वारयलां, त्या रोगतान आमी धुवन तो आमकां धुवन काडटा. खरेपणी आमी ताच्या खुर्सार ताणें कितें केलां तें ताचेर आमी भावार्थ धरता. ताच्या आमोलीक रोगता वरवीं आतां आमी नितळ जाता आनी आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी देव आतां आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो मेळटा, पवित्र आत्म्याचें काम कितें? पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा आमकां शिकोवन दिवपाक. देवाचें उतर आमी पवित्र आत्म्या नासोन आमी देवाचें उतर वाचत जाल्यार आमकां उतराची सोजमणी केन्नाच मेळची ना. कित्याक देवाचें उतर आमच्या गिन्यान्यांक, आमच्या भेजाक बरोवंक ना, तें उतर आमच्या काळजाक बरयलां. आनी पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो गुरुजी. पवित्र आत्मो जावन आसा जो आमकां देवाचें उतर शिकयता. आनी इतलेंच न्हय भाव भयणीनो, जेन्ना तो आमकां देवाचें उतर शिकयता तें उतर आतां आमच्या काळजान रिगून रावता. जे भाशेन जेजून सांगलां आमकां जुवाच्या 15व्या विसवूर, तो म्हणटा, हांव जावन आसा दाखवेळ, तुमी जावन आसा फांटे. जेन्ना तुमी म्हजे बरोबर चिपकून रावतात तेन्नाच तुमी फळां दिवंक पावतले. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा तो आमकां देवाचें उतर शिकयता, देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता. पूण तितलेंच न्हय म्हणल्यार पवित्र आत्मो तें आमच्या मनान हाडटा. म्हणटच पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा आमकां उतर शिकोवपाक आनी तें आमच्या मनान हाडपाक. म्हणटच पवित्र आत्मो जेन्ना आमी कसल्या त्रासान आसा आनी तें उतर आमच्या काळजान रिगून आसा, पवित्र आत्मो तें आमच्या मनान हाडटा. आतां आमच्या मनान आहा म्हणून तें आमच्या तोंडांतल्यान सुट्टा. जेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान सुट्टा, आंज बुडवे तें उतर आयकतात आनी सगळें जें तें उतर म्हणटा तें आतां आमच्या जिवितांत घडोवन येता. आनी भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर आमकां सजमणी घेवन आमच्या काळजान रिगून रावपाक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज.
म्हणटच पवित्र आत्मो ना जाल्यार खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी दिवो आनी सरवंडार मानूंक ना जाल्यार आमचे कडेन पवित्र आत्मो आसचो ना. आमी फकत धर्म करूंक पावतले. वी वील ओनली डू रिलीजन. आनी त्या वेळार आम देवा बरोबर संबंद दवरूंक जायना. आतां जे देव आमकां सांगूंक सोदता तें आमकां कळोन येवचें ना आनी आमी आमचें जिवीत बिश्टें विबाडून आमी जियेतले. तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आयज आमची चोत्राय पवित्र आत्म्याचेर दवरया. पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो शारोती. पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो गुरुजी. पवित्र आत्मो जावन आसा आमच्या मनान हाडपाचो आमकां सांगपाक देवाचें उतर. म्हणजे जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, जितलो वेळ आमी काडून देवाचें उतर आयकता, जितले वेळ काडून आमी देवाचें उतर शिकता, आमी नियाळ कोत्ता आनी तें उतर आमी पाळटा. आतां भाव भयणीनो आमी खरेपणी आमी दाखयता जेजूक की आमी ताचो मोग करता म्हणून. जेजू 23 वडीन कितें म्हणटा आयज? तो म्हणटा म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटलीं आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांच्या थंय येतले आनी ताचें सगळें ठिकाण करतले. म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचो मोग करता आमच्यान म्हणूंक जायना सोमी सोमी आनी आमच्यान उतरांनी म्हणूंक जायना की आमी ताचो मोग करता म्हणून. जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता जेन्ना आमी ताचो मोग करता आमी ताचें उतर सांबाळटले, आमी ताचें उतर पाळटले आनी तेन्ना बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर येतलो आनी आमचे भितर ठिकाण करतलो. आनी जेन्ना देव आमचें सगळें आहा आमकां कसलीच कमी आसचें ना, कसलेंच वायट आसचें ना. सगळें जें देवान आमच्या जिवितान येवजिलां तें आमच्या जिवितान घडोवन येतलें. केन्ना भाव भयणीनो? जेन्ना ताचें उतर आमी सांबाळटा. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें उतर आमी सजमून घेवया, तें उतर आमी पाडुया. जितलें आमी उतर पाळटा तितलें आमी देवाचो मोग करता, जेजूचो मोग करता. देव आमचें सगळें आसा आनी एक आमी जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता. तर आयज खेरीत भाशेन ह्या उतरान रिगून रावन जैतिवंत जिवीत जियोवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.